आता आमी हा श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात तिसवाडी तालुक्याच्या पंचायतींचे जे काउंटिंग जातले ते ह्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जातले। हांगा 2 सेंटरां केल्या आनी तश्यो पंचायती वांटून घातल्या। टोटल 18 पंचायती इलेक्शनाक गेल्ल्यो तिसवाडी तालुक्याची। फक्त एक तालिगांव पंचायत उरता तिचे इलेक्शन वेगळे आनी दुसऱ्या वर्साक जाता ते ह्या जनरल इलेक्शना बरोबर जायना। सो 18 पंचायतीचे इलेक्शन जाला, तेजे काउंटिंग हांगासर जातले श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान। थोड्याच वेळान ते काउंटिंग सुरू जातले। जर 2 सेंटरां जर आमी डिवायड करून तुमकां सांगलें, पयल्या काउंटिंग सेंटरांत सांताक्रूज, कुर्का बांबोली, मेर्शे, चिंबेल, शिरगांव पाळी, बाती, सांतांद्रे जी गोवा वेल्ला पंचायत, सेंट लॉरेन्स म्हणजे आगासायम पंचायत, नेवरा ह्यो पंचायत एके सेंटराचेर काउंटिंग जातले। तेजी अपडेट हांव तुमकां दीत रावतलो। दुसरे जे आमचे सेंटर तिसवाडीचे तितून आजोशी, मांडूर, करंबोळीं, चोडण, माडेल, ओल्ड गोवा, गोलती नावेली, खोर्ली, साऊ मातायस, सांतिस्तेव आनी कुमारजुआ ह्यो पंचायती आसतल्यो। तेजी अपडेट तुमकां ओमकार फळारी कडल्यान येतली। आनी तेजे जर आमी डेटा घेतलो जाल्यार टोटल ह्या सगळ्या पंचायतींनी मेळोन 154 वार्ड्स आसले। तितूंतले 4 म्हणजे एक बातींतलो एक अनअपोज निवडून येयला, कुमारजुएचो एक अनअपोज निवडून येयला, सांतिस्तेवचो एक अनअपोज आनी आगासायमचो एक अनअपोज निवडून येयला। अशे 4 जाण अनअपोज निवडून येयल्या। आनी इलेक्शन जालें ते 154 वार्डांचेर आनी तेतून कॅन्डिडेट आसले 583 कॅन्डिडेट टोटल हे तिसवाडी तालुक्यान आसले। ह्या 154 वार्डां खातीर 163 बुथांचेर वोटींग जालें। म्हणजे हांगासर बॉक्सां आसतलीं, बॅलट बॉक्सां आसतलीं ती 163 आसतलीं, तेंचें काउंटिंग जातलें। 4 ऑलरेडी अनअपोज येयल्या। आनी ह्या तालुक्या भितर 12 बूथ अशे 12 वार्ड्स अशे आसले जे वल्नरेबल, क्रिटिकल आनी सेन्सिटीव म्हणून घोशीत केल्ले। त्यावूय हेंचेर बरें वोटींग जालां। तर कसलोच असो इन्सिडेंट वा कसलो असो अनटोवर्ड इन्सिडेंट जावना, कोण झगडी जावपाची केसी नोंदना। बरे भशेन थंय 70% वयर वोटींग जाल्लें। आतां कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी पंचायती डिवायड करून पळयलें जाल्यार सांताक्रूज मतदारसंघान जे मतदारसंघाचो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस आहा, ते पंचायतीचे पयले जाल्यार तितून 3 पंचायती येता। एक चिमेल पंचायत 11 वार्डाची, दुसरी मेर्शे पंचायत ती बी व्हडली पंचायत 11 वार्डाची, आनी एक सांताक्रूज पंचायत ती बी व्हडली 11 वार्डाची पंचायत। ह्यो 3 पंचायती येता। दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी कुमारजुआ, जंय राजेश फळदेसाय काँग्रेसीचे आमदार आसा, तेजी खोर्ली 9 वार्डांची पंचायत, सांतिस्तेव 7 वार्डाची पंचायत, कुमारजुआ 9 वार्डाची, ओल्ड गोवा परत 9 वार्डाची, करंबोळी 9 वार्डाची, गोलती नावेली 7 आनी साऊ मातायस 7 ह्यो अश्यो इतल्यो पंचायती कुमारजुआ मतदारसंघान। ते उपरांत सांतांद्रे हितून सुमार 8 पंचायती येता, जंय आजीचो विरेश बोरकार आमदार आहा, ते बाती 7 वार्डाची, शिरगांव पाळी 9 वार्डाची, सेंट लॉरेन्स आगासायम पंचायत 11 वार्डाची, मागीर सांतांद्रे गोवा वेल्ला म्हणटा ती 9 वार्डाची, आजोशी मांडूर 7 वार्डाची, नेवरा 7 वार्डाची आनी कुर्का बांबोळी तळावली ही पंचायत आहा। आनी एक तिसवाडीन एक पंचायत येता ती चोडण माडेल म्हणून पंचायत। एक्चुअली ही पंचायत चोडणा फेरयेच्या दुसरे वटेन पडटा, पण पयलीं हो कुमारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भाग आसलो एसेंब्ली इलेक्शना खातीर। मागीर 2012 सावन तो भाग हितून मये पंचायतीन घातलो आनी तो एसेंब्ली खातीर मये पंचायत जरी आसलो तरी तो तिसवाडीचो भाग जाता। सो तेजे काउंटिंग जे चोडण माडेल एके पंचायतीचे काउंटिंग ह्या तिसवाडीच्या बाकीच्या पंचायती बरोबर हांगासर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जातले। आतां जर ओवरऑल आमी पिक्चर पळयलें, आमी काल वोटींग पळयलें आनी तितून फाटले प्रचार चालू आसलो तेजे हे पळयलें जाल्यार जे सिटींग MLA आहा ते आपले वर्चस्व दाखोवपाक, आपले कंट्रोल दाखोवपाक कॉन्स्टिट्युएन्सी ते धडपडटाले की सगल्यो पंचायती तेंच्या फावरार येवपा खातीर। थोडे एक्स MLA जशे सांतांद्रे सिल्वेरा आसले ते एक्टिवली काम करताले, तेजो भाऊ कॉन्टेस्ट करता आनी बाकीच्या तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवपी पंचायतीन ते एक्टिवली काम करताले। कुमारजुआ हितून राजेश सिटींग आहा, तेजे बरोबर बाकीचे पांडुरंगाचो ग्रूप म्हणा, बाकीचे जे कॅन्डिडेट एसेंब्ली इलेक्शनाक रावले तेंचो एक्टीव इनवॉल्वमेंट आसलो। सांताक्रूजूय तसो, सांताक्रूज रुडॉल्फू एक्टीव आसलो। बाकीचे म्हणजे तितून थोडे कडेन आमदार एक्स MLA आनी MLA सोडले जाल्यार थोडे कडेन सरपंच जे आहा, जे हेवीवेट सरपंच तेंचे आपलो कंट्रोल पंचायतीचेर दवरपाक, ती आपले पॅनल पंचायतीचेर हाडपाक, ती आपले कंट्रोल आशिल्ली पंचायत हाडपाक तेवूय धडपडटाले। हितूंतल्यानूच आनी एक गजाल की फॅमिली राजाची परत आयकूं येताली, ती खुबशे जाण जे प्रस्थापीत पॉलिटिशियन आसता ते पंचायत इलेक्शन वापरता आपल्या क्लोज वन रिलेटिव्स वा फॅमिली मेंबर्स आहा तांकां लॉन्च करपाक। तो प्रकार दिसून येयलो। रिजल्ट येयल्या उपरांत कोणाच्या पदरांत कितें पडलां तें कळटलें सकाळीं। आतां रिजल्ट स्टार्ट जाल्या उपरांत
कावंटींग स्टार्ट जाल्या उपरांत सांजे 4 पर्यंत आमकां ऑलमोस्ट सगळे पंचायतीचे पिक्चर रिजल्ट क्लियर जावन कंप्लीट रिजल्ट मेळपाक जाय.